नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक। आता पळोवया कांय वेंचीक खबरो। उच्च शिक्षणात गोंयकारांनी भरारी मारल्या, तातूंत चलयांचे जैत नदर ओडून घेता। राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदान गोंयच्या शिक्षणीक मळाची तुस्त केल्या। तशेंच शिक्षण ही शक्त, हे शक्तीच्या माध्यमांतल्यान नवी क्रांती घडयतली अशें तांणी मुखार सांगलें। विद्यार्थी आणि संशोधकांमध्ये उद्योजकतेची आवड निर्माण करपाक जाय अशें राष्ट्रपती म्हणटा। गोंय विद्यापीठाच्या 30व्या पदवी दीक्षांत सुवाळ्याक राष्ट्रपती उलयतालो। ह्या वेळार गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, कुलगुरू वरुण साहनी आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। मुख्यमंत्र्यान सगळ्यात नितळ महाविद्यालयाचो भोवमान, स्वच्छता महाविद्यालय सन्मान, VM साळगांवकार कायदो महाविद्यालयाक भेटयलो। Goa's promotion of girls' education is a model for other states. The performance of girl students at Goa University is an example. 60% of the students here are girls, and 63% of the toppers and medalists at today's ceremonies are girls. We are not going to stop here. I am told that of the 67 gold medals being awarded today, 41 have been won by girl students. As technology advances and societies grapple with the implications of the fourth industrial revolution, higher education has to adapt to new expectations. It has to be sensitive to interdisciplinary and cross-disciplinary pathways without losing sight of the core of disciplinary knowledge. गोवा ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से उच्चतर शिक्षा में शानदार प्रगति की है। गोवा राज्य के एकमात्र गोवा विश्वविद्यालय ने गत 2.5-3 दशकों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। हमें विद्यार्थियों को अनुसंधान कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए, जो उच्चतर शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। बांबोळे श्यामाप्रसाद स्टेडियमांतल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी। पुरावे शेळोवच्या पयलीं बेपकेगाळ कुडचडच्या खुनाचे मूळ पुलिसांनी सोदून काडचे, कारण ह्यान पयलीं ह्याच वाठारांत असोच आनीक एके बायलेचो खून जाल्लो, पूण अजून ते विशीं पुलिसांच्या हाताक कांयच लागूना। हें प्रकरण त्याच मार्गान वचचें न्ही, थळावे म्हणटा। सुकोरिना त्रवासो हे बायलेची कूड शुक्रारा तिच्या घरात मेळिल्ली। तिची चली कामाक गेल्ली तेन्ना ही घडणूक घडली। काम सोंपून जेन्ना चली सांजे घरा आयली तेन्ना आवयची कूड पळोवन तिका धक्कोच बसलो। उपरांत तिने पुलिशेक म्हायती दिली। पुलिशेन हे घडणुकेची FIR नोंद केल्या। तपासा वेळार बायलेचे मांडेर पुलिसाक दाग सापडिल्ले। स्पॉटार आमी पळयले सुकोरिना त्रावासो एज 55 इयर्स ह्या बायलेक कोणी शार्प वेपनान मारला म्हणून म्हणजे इंजरी दिसून येता आनी सायंटिफीक असिस्टंट डॉग स्क्वॉड तांच्या हाडून तपासणी केली आनी सरावंडींग एरिया कवर केली, सील केलो, इन्क्वेस्ट केलो। कोण तेजी मर्डर होऊ शकता हे आमी तपास चालू आसा आनी चडांत चड बेगीन आमी ते कल्पिटाक धरतले। सुकोरिना त्रावासो ह्या 55 वर्सां महिलेचो शुक्रारा रातचो हांगा बॉडी मेळ्ळी। तिजो मर्डर जालो असो पुलिसांक कळ्ळें। तिजी चेडूं वालीस हाणें कुडचडे पुलिसांक तक्रार दिली। पुलिसांनी येवन पंचनामा केलो आनी पंचनामा करून कुडचडेन पळयलें की तांकां हांगा झाडां कापिल्ली दिसली घरा भायर, आनी झाडां कोणी कापली हो पुलिसां मुखार प्रश्न आसा। हो मर्डर कित्याक लागून जालो होय कुडचडे पुलिसां मुखार प्रश्न आसा। हाजो पयलीं 1.5 वर्सां पयलीं हांगा शोभा करमली जो दिसा दवळ्याक मर्डर जालो, होय काली दिसा दवळ्याक मर्डर जालो। अशे 2 महिलेचे दीस दवळ्या मर्डर जाले आनी ती मर्डर अजुनूय पुलीस इन्वेस्टिगेट करपाक पावली ना। ही दीस दवळ्या जाल्ल्या महिलेचो मर्डर कित्याक लागून जालो, कोणी केलो आनी हाजें गुपीत अजून पुलिसाक कळना। पुलीस वेगवेगळ्या थरान हे मर्डरीचो शोध घेतात। पुलीस कितले पर्यंत सक्सेस जाता हे लोकांचें लक्ष आसा। दीस दवळ्याक अशें सावर्ड्या कुडचड्याक अशे अनेक मर्डर जाल्ले आसा। हातूंत पुलीस कितले पर्यंत शोध घेता ह्या लोकांचें लक्ष आसा। गोवा 365 प्रौढ सावर्डेकर कुडचडेच्यान। लोकसभा आणि विधानसभा दोन्ही वेंचणुको एकाच वेळार घेवप असो विचार केंद्र सरकार करता, पूण हे संकल्पनेक गोवा फॉरवर्डान दिल्लीत विरोध उक्तायला। पक्षाचो सर्वे सर्वा मंत्री विजय सरदेसाय सध्या सरकारी कामां निमतान 2 दिसांचे दिल्ली भेटीर आसा। दोनूय वेंचणुक्यो बराबर जायत जाल्यार
ताचो देशाच्या संघीय संरचनेक धपको बसतलो तशेंच स्थानिक प्रश्न फाटी पडटले ताका लागून गोवा फॉरवर्डान हाका विरोध केला अशें मंत्री सरदेसाय म्हणटा. When it came to the discussion about having simultaneous elections, Assembly and Lok Sabha, we have expressed our opposition to it because it goes against the federalism that should be there, and secondly, the local issues go to the back burner. We have expressed this, and there are some. This entire proposal is also impractical. It won't work if suppose a chief minister gets elected by this process and suppose he decides to dissolve the house. Then what happens? So simultaneous elections, the idea is good, but it is impracticable, and it will also dilute our issues of interest, issues which are very regional in nature, which is why we are opposing. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. आदेसभर पावस पडटा थंय आसा, पूण पुराय पणजे शार उदका पोंदा गेलें. हो जादू जालोच कसो? शुक्रारा जाल्ले पणजे महापालिकेचे म्हयन्याळे बसकेंत नगरसेवकांचे शिंगार शिंग आदळ्ळे. तशेंच शारांत जावपी बेकायदेशीर बांदकामां वयल्यानूय गरमागरम भासाभास जाली. निमतां चड आनी उपाय कमी अशे तरेन ही बसका जाली. एका नगरसेवकान दुसऱ्या नगरसेवकाच्या बिल्डिंगेच्या 3 बेकायदेशीर माळयांचो प्रस्न विचारिल्लो. हाचेर कारवाय सुरू आसा अशें आयुक्तान ह्या वेळार सांगिल्लें. उपआयुक्ताच्या गैरहजेरीक लागून हे केशीक उशीर जालो अशेंय ताणें सांगलें. My only question is 3 floors of a building are illegal. Of like that there are according to me 3 buildings. So 9 floors are illegal and CCP wants some time because deputy commissioner is not there. That is the job of an inspector to do it. So why the CCP is taking time? The proceeding was initiated, as you rightly said, before Deputy Commissioner, and this corporation has not had Deputy Commissioner regularly for last 2 years. That is why there is a lot of delay in that proceeding also. And in the meantime, we have received a letter from that party that they have approached PDA for regularization of their building. Inspector has brought that report, and as I said, Deputy Commissioner was taking those hearings. We do not have Deputy Commissioner for last 4 months. नगरसेवकांनी पणजे आयिल्ल्या बुट्टे बाबतीत आयुक्ताक प्रस्न विचारिल्लो. शारान हिसपा भायर बांदकामां जाल्यात, तशेंच पावसाचें उदक व्हांवन वचपा खातीर आशिल्ले गटारे पोडणे जाल्यात अशेंय ताणें सांगलें. So this is the extreme rains which we have witnessed over last 24 years. So it was expected, and this is also true that carrying capacity of our drains is limited. You would appreciate the point that over last 20-25 years there has been a lot of concretization in the city. When there is a lot of concretization in any city, there is large runoff of water. That means big quantity of water, instead of percolating underground, comes in the drains. And these drains were constructed 100 years ago, so its carrying capacity is limited. So there is a need to redo all the drains. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. कोंकणी उलोवपी गोंयांत उणो जायत चल्ला ही सुरय फट. वेल्यान उणो जायत चल्ला तो मराठी आपली मायभास म्हणून सांगपी गोंयकार. ताचेच वांगडा उर्दू, मल्याळम, कन्नड आनी तेलुगू उलोवपी उणे जायत चल्ल्या. मात फाटल्या 10 वर्सां डबल जाले ते हिंदी उलोवपी. कांय गोंयकार अजून मराठी आपली आवयभास म्हणटात आनी ती राजभास जावची अशी मागणी करतात. फाटल्या 10 वर्सांनी कोंकणी उलोवपी लोकांचो आंकडो 2 लाखांनी वाडला. म्हटल्यार सादारण 25% वाड. आनी मराठीचें कितें? मराठी उलयता म्हणून सांगपी अर्दान देंवला. 2011 वर्सा तो 3 लाख आशिल्लो, आतां 1,59,000 आयला. म्हळ्यार सरळ अर्दान देंवला. कर्नाटका सारक्या दक्षिण भारतांतल्या राज्यांतलो लोक गोंयांत येवन भरत आसा म्हूण कितलोसोच तेंप जालो बोवाळ चल्ला. तशेंच उर्दू आपली आवयभास म्हूण सांगपी मुसलमान लोक. पूण जनगणनेचे आंकडे मात वेगळेच सांगतात. फाटल्या 10 वर्सांत उर्दू उलोवपी लोक 24% देंवला. 54,000 आशिल्लो तो 41,000 जाला. कन्नडिका 2001 वर्सा 75,000 आशिल्लो, तो आतां 68,000 पावला. म्हळ्यार 9% उणो. मल्याळी लोकय 14% देंवला. म्हटल्यार 15,000 आशिल्लो तो 13,000 जाला. तीच परिस्थिती तेलुगू लोकांची. 1,19,000 आशिल्लो तो आतां 1,11,000 जाला.
पूण तेच वांगडा भरमसाट वाडला तो हिंदी उलोवपी लोक. 10 वर्सांत सरळ डबल. 76,000 आशिल्लो तो आतां 1.5 लाख जाला. 100% वाड. मजा म्हटल्यार कांय भागांनी मराठी परस हिंदी उलोवपी लोक चड आसात. गोंयची लोकसंख्या आसा सुमार 15 लाख. हातूंतले मराठी आनी हिंदी उलोवपी लोक मात आसात फकत 10%. पूण इतल्यान जायना. दक्षिण गोंयांत मराठी उलोवप्यां परस हिंदी उलोवपी चड आसात. सुमार 38,000 सुबेज. गोंयची सगळ्यांत चड लोकसंख्या आसा ती 4 दर्यादेगेवयल्या तालुक्यांनी. तातूंतल्या 3 तालुक्यांनी मराठी परस हिंदी उलोवपी लोक चड आसात. साश्टी तालुक्यांत 21,000 चड, मुरगांवां 20,000 चड आनी तिसवाडे 10,000 चड. बार्देसांत मात जवळ जवळ सारकेच. हिंदी परस मराठी उलोवपी 1,000 पासून चड नात. मात ह्या सगळ्यां परस कोंकणी उलोवपी मात भरपूर आसात. आतां हे 4 तालुके पळयात. काणकोण, सांगे, केपें आनी फोंडे. एका तेंपावयले हे मराठीच बालेकिल्ले. मराठी आपली आवयभास म्हणपी लोक ह्या 4 तालुक्यांनी आतां भरपूर देंवला. काणकोणा 39,000 कोंकणी जाल्यार फकत 3,000 मराठी. सांग्यार 48,000 कोंकणी जाल्यार फकत 6,000 मराठी. फोंड्या 1,15,000 कोंकणी जाल्यार फकत 18,000 मराठी. आनी केप्यां तर कोंकणी उलोवपा परस मराठी लोक असो तसो 10%, म्हटल्यार 6,700. हातूंतल्या 3 तालुक्यांनी हिंदी उलोवपी साप्प उणे, 1,000 ते 6,000. सोडून फोंड्या थंय मात 16,600 लोक हिंदी उलोवपी आसात. मात मराठीचो खरो पगडो अजून आसा तो पेडण्यां. थंय 40,000 कोंकणी जाल्यार 31,000 मराठी. फरक सामकोच उणो. ते मनान 70 तालुक्यांत 40,000 कोंकणी आनी 15,000 मराठी. दिवचलेय तशेंच 65,000 कोंकणी जाल्यार 18,000 मराठी. हिंदी उलोवपी मात 1,500 ते सुमार 6,000. ही गोंयची परिस्थिती. गोवा 365 ब्युरो, पणजी. फाटले 2-3 दीस शेगीत पडपी उटंगराच्या पावसान गोंयकारांक धुवन काडल्या. काणकोणा तर आमे घाटात रस्तोच व्हांवून गेला. आनीक कांय अरिश्ट घडचे न्हय म्हूण सध्या हो रस्तो येरादारी खातीर बंद दवरला. हो रस्तो खोतीगांव सावन नेतुर्ले भायर सरता. ब्रेस्तारा रातच्यान घोग्यांनी पावस पडपाक लागिल्लो जो शेनवारा दनपारां मातसो थांबलो. ताका लागून राज्याच्या कांय वाठारांनी पावसाचें उदक भरिल्ल्यान बुडटी आयिल्ली. आनी कोसळपाक शकता न्हू हें उरलेलें कोसळून पडपाक शकता. म्हळ्यार आतां कितें केला रस्तो बंद केला गाडयो वचपाक बंद केल्याक बंद केला. आनी खंयच्या वचपाक वाट ना. अशें पयलीं केन्ना कोसळ्ळो रस्तो हांगचो केन्ना कोसळना न्हू. बरें. शुक्रारा पावसान नेट धरिल्ल्यान 3 झाडां उमटलीं. गांवडोंगरी आंब्याचो रूख पडून घराचे छप्पर आनी वणत कोसळ्ळी. कितल्या सुमार झाड पडले? 7 कारीतांनी. झाडांनी कितें पडले? झाड आनी माड आनी निर्बुणस. एक बरोबर 3 झाड. हय माड वाजून पडलो चोय वयर. वाश्यांनी नळ्यांनी वणूर वाजला. आनी काम हय काम. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खनिज निर्यातीचो वेवसाय मंदावला म्हण भिवपाचें कारण ना. येणावळीच्या दुसऱ्या वेवसायान वचपाक केंद्र सरकारान प्रोत्साहन दिलां. सध्या 34 कोटी रुपया मोडून क्रूज बर्थ बांदता. फुडाराक असोच आनीक एक बर्थ बांदतले, एमपीटीच्या अध्यक्षान सांगलां. विजयदुर्ग पोर्टाचेर एमपीटी वेवसाय वाडोवपाचो आसात, पूण ते गोंयांतली कामां बंद उडोवची नात अशें शेनवारा एमपीटीचो अध्यक्ष आय जयकुमारान पत्रकारांक सांगलें. गोंयांत आनीक 34 कोटी रुपया मोडून एमपीटी क्रूज बर्थ बांदपाचो आसात अशेंय ताणें सांगलें. फुडारांत गोंयांत देशी आनी विदेशी क्रुजा खातीर वेगवेगळ्यो सुविधा आसतल्यो अशेंय तो म्हणटा. बिझनेस आयडिया. नाउ वी आर इम्प्रूविंग अवर क्रूज. Additional cruise berth, we are improving around 34 crores. We are investing in the cruise berth improvements, and additional one more cruise berth will be constructed in the next 3 to 4 years. For that, a master plan has been done, and we will have a separate facility for a domestic cruise and separate facility for international cruise. And we have a wider plans. We are having a consultancy also, and we are consulting the stakeholders. Many of the hotels we are encouraging, we can build a jetty, so that water-based ferries can be moved from one place to another. So we are taking all possible steps, like eco-tourism. Tourism-related, we are focusing more on that. So we have taken various measures as a plan B also.
even though I know it may take some more time, but despite that, we have taken a lot of steps. And Pollution Control Board decision a few days back to renew the consent to operate. It's a good news for us. And again, I wanted to reiterate that the dust level, it has to be within the limit. That's what now I told our officers also. We should not be any complacency feeling. So we are responsible to the environment and to the society. So we will ensure that the dust standards are within the limits. That is what. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. वास्को शिक्षकां खातीर एक शिबीर घडोवन हाडिल्लें. प्लास्टीक कोयराचें वेवस्थापन हे विशीं हे वेळार मार्गदर्शन केलें. सुमार 500 शिक्षक शिबिरांत वांटेकार जाले. थळाव्या सांत अँड्रू सभाघरांत ही कार्यावळ जाली. गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळान मुरगांव नगरपालिका, एडीआय ऑफिस वास्को आनी रोटरी क्लबाच्या जोड पालवान ह्या परिशदेचें आयोजन केल्लें. शिक्षक विद्यार्थी घडयतात, ताका लागून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक हाची म्हायती दिवपाक जाय. अशें केल्यार समाजात बदल घडपाक शकतात. ह्या सेमिनारांतल्यान आमकां खुबशें कितें तरी शिकपाक मेळ्ळें. वेस्ट कसो सॅग्रेगेट करप आनीक सॅग्रेगेट करून तो ताजी विल्हेवाट कशी लावप हें आमकां हांगासर शिकपाक मेळ्ळें. तशेंच भुरग्यां भितर जागृताय हाडप आनीक भुरग्यां कडल्यान ही तांचे पालक जे आसा तांचे पर्यंत ही जागृताय कशी पावोवप हें एक मोठें काम जें आसा तें आमचेर आसा. एक शिक्षक ह्या नात्यान आमी हें काम जें आसा तें मोठ्या नेटान फुडें व्हरतले, कित्याक एक जापसालदारकी शिक्षक ह्या नात्यान आमची आसा आनी ती जापसालदारकी आमी पुराय तरेन पार पाडटले. आनीक गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनीक मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटी हांच्या सगळ्या बरोबर कोऑर्डिनेट करून वास्को परत एकदां एक नितळ आनी गार्बेज फ्री झोन करतले अशी आस्त बाळगतात आनी आश्वासनय बी दितात. It was organized by Goa Waste Management and the ADI's office along with Vasco Municipality and Rotary Club of Vasco. Okay, so what is happening in this seminar is that the schools of Vasco will produce paper bags in this quarter which will be used for the Sapta, and these paper bags will be bought by our Vasco CO, Municipality CO Agnello Fernandez, and same has been assured that he will be buying this and distributing it to the vendors in Sapta. And I have assured to make Vasco a free, pollution free, plastic free. So under this mission, I have taken the initiative with the help of Goa Waste Management and ADI Mormugao. In all, there were 73 teachers today participated in the active seminar, and I have told them that municipality is willing to take up the plastic, take up the paper bags which the student has to do it, and for the Sapta which is coming closer, let us work together for making Vasco a free plastic. This is my mission, and under this I have requested all the teachers to work in these directions. They are the great, they can make a great change. A teacher is a role model to the students. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.